गोय विधानसभेत केपेच्या आमदारान सरकारी मुळाव्या शाळांचो आनी आंगणवाडीचो प्रश्न मांडिल्लो, तरी ही स्थिती आयज मेरेन तशी आसा। केप्या खुबशा गांवगिऱ्या वाठारांत आंगणवाडी तशेंच मुळाव्या शाळांची वायट स्थिती आसा। सरकारा कडेन तशेंच जेई कडेन उलोवन कांय कामां करून घेतल्या, पूण आतां काजूवाडो शाळेची पळोवणी केल्या उपरांत इन्स्पेक्शन करून घेतला। तशेंच जाता तितले बेगीन मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन ह्या शाळेचो पॅन काडून शाळा बांदून दितलो अशें उतर केपेचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान दिलां। काम करूंक भोंवता आनी जेन्ना असेंब्ली सेशन जाल्लें, असेंब्ली सेशनाक हांवें हो पॉयंट रेज केल्लो। ऑल द गव्हर्मेंट स्कूल्स एंड प्री प्रायमरी स्कूल्स इवन आंगणवाडीज आर इन व्हेरी बॅड शेप केप्यां। आनी म्हाका एश्योरन्स दिलें, आनी बेस्ड ऑन द एश्योरन्स शिरोटी म्हणून थिंगा खोला आमगेल्या गवंडार आनी 2-3 कडेन हांवें रुफींग चेंज केलें। म्हाका आमगेलो जेई बाब डेजमंड बिल्डिंग्सांक तेगे आदारान म्हाका 2-3 रुफींग आनी बारीक बारीक काम केलां। बट ही जी शाळा इट इज इन अ व्हेरी डुप्लिकेट स्टेट सारकी, कांय ना ताका, एक बोर्ड ना, बेंचीस ना, कांय ना। सो यसलो आनीक शाळा आहे आनी मोठी गोष्ट म्हळ्यार एक लँड डोनेट केल्लें, एक्वायर केलें बाय द डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट लास्ट 15-20 इयर्स। ते अजून तेजे टेंडर जालां आनी आमची बिल्डींग तिका न्यू भुरग्यांक मेळना। सो हांवें मागलां सरकारा कडेन, काल एडिया येयली, आय हॅव टेकन द फायल, लँड एक्विजिशन ती फायल केल्या आनी आय एम पुटिंग अप टू द एड्युकेशन डायरेक्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मेळटलो आनी जातले बेगीन ताबडतोब हेजो ड्रॉइंग कोण, एस्टिमेट कोण, टेंडर कोण, ह्या भुरग्यांक हे शाळा दितली ना। काल ती आपयले पळय ती तेगे एन्शर्ट केसो ट्रेनिंग आसली ती पावना, काल येयली मेळ्ळी म्हाका ऑफिसान मेळ्ळा, तीन फायली म्हाका हँड ओवर केल्या। सो दीस फायल आय वील पुट इट अप विथ द डिपार्टमेंट आनी जातले बेगीन सँक्शन करून घेता।